काणयेचें नांव ओली फातोड. ही काणी बरोवपी लेखिकेचें नांव माया खरंगटे. सादर करपी रिया वेरोनिका सिक्वेरा. रातभर पावसान धुमशेनां काडिल्ली. वारें नेटान व्हांवतालें. असो पावस वारें येत कर आयरीन बाय बेठीच भियेताली. खंय झाड मोडून पडत, खंय वणत कोसळत हाची तिका चिंता जाताली. पाक्याचे मोदेर म्हजे बरी पोन्नें जालां. केन्ना कोर कोर गो जायत म्हूण सांगूं जायना. आयरीन बाय मॅरी कडेन सदांच हुस्को काडटाली. म्हूण असो पावस पडपा लागलो काय तिका मागीर न्हीद लागनासली. मॅरीच्या काजारा पयलीं घर मदेरा करूंक जाय हो नवो हुस्को तिका पोखरतालो. रात हतुर्नात तळमळ तिणें काडली. फातोड जाल्ले बरोबर ती उठली. सकाळची कामां करून ती गॅलरींत येवन वॉल्तेराचेर बसली. तिका च्या येवजली. मॅरीक उलो मारूंक तिणें तोंड उगडलें आनी रोखडेंच धांपलें. म्हजें न्हिदें पाड पडलां. मॅरी बाडें न्हिदलां. न्हिदूं ताका. आतां पावस वारें थांबिल्लें पूण फातोड ओलीच आसली. ओली फातोड आनी हरव्या पानांचो वास आयरीन बायेच्या घोस्ताचो. तिणें खोल उस्वास घेतलो आनी तिका याद आयली ती थॉमसाची. थॉमस आसलो तेन्ना आमी एशींच सकाळीं सकाळीं उठोन च्यावे ग्लास घेवन हिंगाच बसतालीं. हांवें येसकोन वास घेतलो काय तो म्हणी. येसो वास घेवन पोट बोर जेवण जेवपाक गरज ना तुका. आयरीन बाय फाटल्या यादींनी शेणिल्ली. थॉमस आनी आयरीन एकाच इस्कॉलांत शिकतालीं. तेन्नाच्यान तांचो हो मोग. थॉमस व्हडल्या पाटकारालो 5वो पूत. सगळ्यान धाकटो पूण मायपायेच्या चड मोगाचो. आयरीन तांच्या मुणकाराची धूव. तांच्या मोगाक दोनूय घरांचेर विरोध आसलो पूण थॉमसाच्या हट्ट मुखार तांचे मायपाय बागवले. दोनूय वाटांचो खर्च आपणे करून भाटकारान तांचें काजार करून दिलें. आयरिनान गोवाकारा येतकच सगळ्यांची काळजां जिखली सोडून आपल्या जावांची. आयरीन हास्त्या मुखाचें. कामाक एकदम हुशार. तांच्यो जावो तोखणायेच्या उतरांचो शिवर ताचेर करून ताचे कडल्यान आपली सगळीं कामां करून घेताली. आयरीन उमेदीन तांची सांगणी आयकतालें. थॉमसूय खुशाल जगपी मनीस. तांचो जोडो घरांत आसतालो तेन्ना घरान हाशान भरतालें. सगळ्यांची फकाणां मस्कऱ्यो करून तांकां हांसोवपाक थॉमसाक खूब आवडटाली. आयरिनागेर किर्याद, वावराड्यो, मानाय फाल्स नासले तरी तांचे बरोबर आयरिनाक गळपाक आवडटालें. तांच्यो जावो आपल्या कोडींत बसून भाटकारशाय भोगताली. मागीर जावो आयरिनाक आयकूंक येताशें म्हणटाल्यो. बारीक घरांतल्या मनशांक काम करीत रावपाक घोस्त, नाजाल्यार तांकां जेवणच जिना. जावांचें ठोमणें आयरीन हांशार भरतालें. ताका परत जाप केन्नाच दिनासलें. ताच्या सासूमांयक मात ताची काम करपाची उमेद पळोवन तोखणाय दिसताली. ती ताचेर मना पासून मोग करताली. काजार जावन 3 वर्सां पासार जालीं तरी आयरिनागेर भुरगीं जालीं ना.
ताणें जायते दोतोर केले. देव देवस्पण तर तांचें चालूच आशिल्लें. आयताराचें मीस तीं केन्नाच चुकयनासलीं. सेगीत 5 वर्सां वेलंकनी सायबिणीचे भेटेक येता म्हूण तांणी मागून घेतिल्लें. ते प्रमाण दर वर्सा थॉमस आनी तें मद्रास वचून वेलंकनी सायबिणीची भेट घेवन येतालीं. हालीं थॉमस आयरिनाचो वाडदीस आश्रमांत वचून मनयतालो. तांकां मिठाय भेट वस्तू दितालो. नातालांकय ताका मिठाई वाडटालो. थंय एक मॅरी म्हूण व्हडशें चली आसलें. दिसूं शिरवंत, मायेस्त. शिकपान ताची तकली चल नासली, पूण कामाक एकदम हुशार. आयरीन आनी थॉमस आयली काय ते तांच्या फाटल्यान फुडल्यान भोंवताले. ती कितेंय हाडटा ते तांकां वाटपाक आदार करताले. आपल्याक घेवपाचो तांकां हुस्को नासतलो. मागीर आयरिनूच ताचो वांटो काडून दवरतालें. एक फावट नातालाक तांणी ताका आपल्यागेर व्हेलें. ताच्या तोंडावेली खोशी पळोवन आयरीन आनी थॉमस उमेदी जालीं. मागीर दर वर्सा ती नातालाक आपल्यागेर हाडून 2 दिसांनी परत पावयताली. ताका जाय तेन्ना येवन रावपाची मान्यताय दिल्ली. सिस्टरीनूय तांगेर वचूंक मॅरीक मान्यताय दिली. मॅरी तांगेर येवन आपुरबाय करून घेताले आनी आयरिनाक आदारूय करताले. ताच्यो जावो मात मॅरीचेर कडटाल्यो. ताची भुरगीं मॅरीचो दुस्वास करतालीं. वर्सां अशींच वतालीं. थॉमसाच्या भुरग्यांची वाड पळयत पळयत तांच्या माय पायन दोळे धांपले. आवय बापूय वतकर व्हडल्या भावांनी घरादाराचे आस्पतीचे वांटे करपाचें थारायलें. व्हडल्या भावाक आनी थॉमसाक सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय आसलें. पूण मदल्या 3 भावांक वांटे करपाची खुमखुमी आयिल्ली. तिगूय भावांक म्हणचे परस तांच्या बायलांक एकठांय कशेंच रावपाक नाका आसलें. तांणी घोवांक शिकोवन घरादाराचे वांटे करपाक लायिल्लें. वांटे करच्या वेळार भावांनी थॉमसाक म्हणलें, थॉमस, तुका कांय भुरगीं ना? तुका व्हड घर आनी कित्याक जाय? एक कुजीन, एक साळ आनी एक रूम पुरो न्हय? थॉमसान म्हळें, हय, आमकां ल्हान जागो चलता न्हू गो आयरीन. घोव कितें सांगता तें आयरिनाक जालें. ताणें म्हळें, हय थॉमस. मागीर थॉमसाक भावांनी बापायच्या आस्पतींतलें सगळेंच थोडें थोडें दिलें. तांचे मातूय वायट डर नासतना थॉमस आयरीन बरोबर खुशालकायेन रावूंक लागलो. मदीं 2 फावटी तो बोटीचेर बियास मारून आयलो, पण थंयचें खाण जेवण ताका पचलें ना. तो आनी परत बोटीर गेलोच ना. जोडिल्ली जोड सांबाळून दवरची हांचे दोगांय दणकन नासलें. भावांच्या भुरग्यां बरोबर पाटयो करप, भोंवपा वचप हातूंतच तो सगळें सोंपयतालो. नातालां जावं सायबीण हाडप आसूं वा कोणाल्याय वाडदीस आसूं, थॉमसाची उमेद सोडा बॉटली बरी फुसफुसून येताली. त्या वेळार तो खर्चाचें तोंड पळय नासलो. कोणे हाचेर हटकिल्यार तो म्हणी, फाल्यां कोणें चयलां? आयचो दीस खरो. आज हातान दुडू आसा, दिसतेंत रावपाचो. थॉमसाक दुसऱ्या हाता सकयल सिर्वीस करप केन्नाच जमलें ना. ताणें जायते धंदे केले. धंद्यान ताका पयसोय दिलो आनी जायत्या वेळार जमनीरूय आपटिलो. पयसो जोडलो तेन्ना 10 जाणांच्या गरजेक तो पावलो. नुकसान सोंसतना मात आयरिनाच्या खांदार ताणें दुकाय शिरयली. एक दूख भायर कोणाक दाखयलें ना. आयरीन व्हड काळजान घोवाक प्रत्येक प्रसंगा वेळार साथ दितालें.
आपल्याक भुरगीं नाशिल्ल्याचें दुखूय तांणी भितरले भितर जिरयलें. खुशालकायेचे मोवाळे तोंडार चडोवन समाजा सामकार बावुरताली. तोमासान आपल्या भावाच्या भुरग्यांक आपलीच भुरगीं मानिल्ली. तांकांय डॅड मोमा परस रिनी आंटी आनी टी अंकल चड मोगायची आसली. तांकां कितें जाय तें ती हक्कान टी अंकला कडल्यान मागून घेताली. आयरीन जेवण खूब बरें रांदतालें. जावांगेर कितें आसल्यार ती हक्कान आयरिनाक आपयतालीच. जाय तशें घोळून घेताली. हांसत्या तोंडार ते तांगेर वावुरताले. केन्नाच उपगन नासले. भाड्यान लेगीत कोणाकरी कितेंय आसल्यार आयरीन धांवून वतालें. तोमासान जायते फावटी ताका म्हणचें, जाणा आयरीन, हांवें दुडवा पोटलो केलो ना जायत, पूण मनशां खूब जोडली. फाल्यां आमचेर कसलोय प्रसंग आयल्यार हींच मनशां आमकां कशींच पावतली चोय. आयरिनान सच्च बरी म्हणलें, हय तोमास. तोमासाच्या निमाण्या धंद्यान मात ताका मातये बरवन करून उडयलो. त्या धक्क्यानूच तोमासाक आरेचें दुयेंस जालें. तोमास हातून ना पडटकर ताचे दोळे सतत उगडले. तांणी जोडिल्ले वेळा प्रसंगाक जांकां दिगी दिवन उबी केली ती सगळीं मनशां तांचे पासून पयस गेलीं. लोकां परस भावजो आनी तांची भुरगीं पयस गेल्ल्याचें तांकां चड तोपलें. तोमासाचें उतर जड वतालें तरी ताणें म्हळें, आयरीन, आमी आतां मोडलेलो खुरीस जाल्यात. आमकां सगल्यांनी सोडलें. हांवें तुका फटयलें आयरीन. म्हज्या फाटल्यान तुका कोण? तेशें म्हणूं नाका तोमास. म्हजे बरोबर म्हजो जेजू आसा. आयरिनान नेटान तोमासाक म्हळें. पूण आपली उतरां कितली पोकळ तें आयरीन जाणा आसलें. आल्तारा मुखार उबें रावन ताणें मुखाट्यांनी दुकां घडयलीं आनी म्हळें, खरेंच आमी आतां मोडलेलो खुरीस जाल्यात. ह्या वेळार ताका पावलें तें फकत मेरी. सज्जेवरी नातालाच्या 2 दीस पयलीं तोमास अंकल व्हरून येवंक ना म्हूण सिस्टरीची मान्यताय घेवन मेरी तोमासागेर आयलें. थंय तांची परिस्थिती पळोवन मेरीन थोडे दीस तांगेर रावन तांकां आदार करपाचें थारायलें. तांच्या अनाथ आश्रमांत तोमासान खूब आदार केल्लो. हें समजून सिस्टरांनी मेरीक थोडे दीस तांगेर रावपाची मान्यताय दिली. एकदां तांगेर आयिल्ल्या मेरीक मात तांच्यान वचपाक पांय उखलना जाले. आयरीन मेरीचो कितलो मोग करता ते न्हिदिल्ले कडेन तोमास सदांच पळयतालो. ताच्या मनांत हालीसराक एकूच विचार घोळटालो. मस्कऱ्यांनी मेरीक आमी पोसूंक म्हणटात तें खरेंच केल्यार कशें? आमी मेरी हय तशेंच करता. ताचो विचार आयकून आयरीन खोशी जालें. तांणी रोखडेंच सिस्टरीक आपोवन आपलो विचार सांगलो. मागीरची कामां तोमासान खूब बेगीन करून घेतलीं आनी कायद्यान मेरीक आपली धूव करून घेतली. 4-5 वर्सां हारतुन्ना लोळून तोमास गेलो. आतां आयरीन सगळीं दुकां फाटल्यान उडोवन मेरीचे उमेदीन वांटेकार जावन जियेतालें. आगे सकाळीं कित चिंतिता? बसल्या चाव पा काय नाका? मेरीन भायर येत विचारलें. जाय तर. इतली सोबीत ओली सकाळ हातान चाये ग्लास नासतना जाता? घे तर, हून चाव पिये.